नमस्कार, हांव साई पाळणेकार. खरें म्हणल्यार आज मडगांवकार म्हणून सगळ्यात पयलीं मवानी कुटुंबाची हांव माफी मागपाक सोदतां. कारण ताणें जे त्या वेळार आमचेर उपकार केल्ले. थंय एक ऑलिंपस म्हूण थिएटर आसतालें पत्र्याचें, आनी ताजे उपरांत थंय ताणें तो दान करून, ती दानत त्या वेळार लोकांक आशिल्ली, तें विजन त्या वेळार लोकांक आशिल्लें, आनी ताणें आगा खान जार्दीन केलें. ह्या मडगांवकाराचेर ताणें केल्ले उपकार आमी मडगांवकार विसरल्यात काय कितें हो पयलो प्रश्न येता. गार्डन आनी आमच्यो यादी ह्यो खूब आसात. थंय आशिल्ले मानगे जावं सशे जावं कट्टे गार्डना वयले, त्या कट्ट्यारच आमचे सारके युवा त्या वेळार घडले. अप्रूप म्हणून जो आमचो कला पंगड स्थापन जालो, त्या थंयच मवानीचे व्हडली गेट आसा, त्या ताजो उजवे सायडीन दुसरो जो पाथो आशिल्लो कट्टो, तो आमच्या यंग भुरग्यांचो कट्टो. थंयच कितलीशींच नाटकां घडली, पदां घडली. आनी आज आमचेर कितें परिस्थिती आयल्या. खरेंच आमचे जे लिडर, जांकां आमी लिडर म्हणटात, तांकां विजन आसा काय कितें? आनी जर विजन ना जाल्यार तसले लिडरांक आमी निवडप काय कितें हो प्रश्न आयला. जे मडगांवचे ताका आमी फुफ्फुस म्हणया, म्हणजे लंग्स म्हणया, तेंच जर आमी काबार करपाक सोदतात जाल्यार ताजे सारकी आनी वायट गजाल आमी समाज म्हणून ही जावपाकच शकना. आमची सेन्सिटिव्हिटी मेले काय कितें? ज्या गार्डनांतल्यान आमी घडले, आमची कला फुल्ली, त्या गार्डनांत आतां अशें एक स्ट्रक्चर येता 4 कोटीचें. आमकां म्हणपाक कांय दिसना 4 कोटी. त्या वेळार जेन्ना कला अकादमी बांदिल्ली 80 ती 4 कोटीन बांदिल्ली. म्हणजे ताजो अंदाज आमकां येतलो की 4 कोटी म्हणल्यार कितलो व्हडलो अमावंट तो. आनी हो 4 कोटी ही इलेक्शनाची तयारी काय कितें अशें म्हाका आतां दुबाव मारपाक लागला. दुबाव न्ही, अशें म्हाका कन्फर्म जालें. कारण हीच पद्दत जाल्या सध्या. आनी हें आमी जावपाक दिवपाक जायना. मडगांवकारांनी हाजे अगेन्स्ट आवाज उठोवपाक जाय. हें म्हजें अपील आसा सगळे लोकां खातीर, मडगांवकारां खातीर, आनी खास करून जी आमची सारकी भुरगीं थंय व्हडलेली. म्हजो आजो, ताजे कलीग सगळे ते गार्डनांत बसताले, थंय ते फुनेलाचेर पदां आयकताले, न्यूज आयकताले, आनी त्या गार्डनाचें वातावरण वेगळेंच आशिल्लें. तें आमी सांबाळून दवरया, आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर सांबाळून दवरया. नाजाल्यार आमचे सारके नालायक आमी मनीसच आसचे ना. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.